गोयच्या पर्यटकांच्यो कागाळी आता पावल्यात सोशल मिडियाचेर। गोंयांत दर दिसा हजारांनी पर्यटक येतात। गोयचे बोर्डेर येतना तांकां जायते त्रास सोंसचे पडटात। तांकां काय वायट जाल्यार काय बरे अनुभव येतात। उपरांत हे सगळे आयिल्ले अनुभव उक्तावपाक ते सोशल मिडियाचो आधार घेतात। गोंय भोंवतना जाल्ले त्रास पुलिसांक सांगचे परस काय पर्यटक इन्फ्लुएन्सर ते सोशल मिडियाचेर उक्तायतात। हातूंत छळ, धमकी, चड पयशे घेवप आनी हेर त्रास दिवपी कांय घडणुकांचो आस्पाव आसा। चलात तर हे विशीं सविस्तर म्हायती जाणून घेवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयांत आयिल्ले त्रासीक अनुभव सांगपा खातीर पर्यटक आतां सोशल मिडियाचो वापर करपाक लागल्यात। फाटल्या कांय सप्तकांत पर्यटकांनी सोशल मिडिया वेल्या विविध माध्यमांचो वापर करीत आपल्यो भावना उक्तायल्यात। हातूंत छळ, धमकी, चड पयशे घेवप आनी हेर कांय घडणुकांचो आस्पाव आसा। तर ह्याच पर्यटकांनी अपलोड केल्ले व्हिडिओ, पोस्ट पुलिसांचें लक्ष ओडून घेवपी थारल्यात। ते प्रमाण पुलिसूय अशा गजालींची दखल घेवन फुडली कारवाय करतात। सध्या एक नवी इकोसिस्टम आमकां पळोवपाक मेळटा, जंय अधिकृत सरकारी यंत्रणा न्हय तर इंस्टाग्राम, फेसबूक पर्यटकां खातीर मदत थारतना दिसतात। अशे तरेचे हालींच घडिल्ले एक प्रकरण म्हळ्यार सौम्या खन्ना हांणी घातिल्लो व्हिडिओ। तिणें अश्लील टिप्पणी करीत त्रास दिवपी तरणाट्यांचे व्हिडिओ शेअर केल्ले। ती विदेशी नागरीक समजून त्या तरणाट्यांनी तिका बरीच सतायल्ली। ह्या पोस्टाक लागून लोक बरेच तिडकल्ले आनी ते तिडकीन लोकांनी आपापल्यो प्रतिक्रियाय कमेंटा वरवीं उक्तायल्ल्यो। हो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत गोंय पुलिसांच्या सोशल मिडिया मॉनिटरिंग सेलान सरळ सौम्या खन्ना हिचे कडेन संपर्क करून कारवाय करपा खातीर सविस्तर तपशील मागिल्लो। उपरांत FIR दाखल केल्ली। हे FIR वेल्यान राजस्थानांतल्या एका मनशाक अटक केल्ली। हे विशीं म्हायती दितना उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी अशी वागणूक सोसून घेवचें ना अशें सांगलें। गोंय पुलीस दरेक कागाळींची खरपणान दखल घेतात। विशेश म्हळ्यार पर्यटकांची सुरक्षीतताये कडेन संबंदीत कागाळी जेन्ना आमच्या लक्षांत येतात तेन्ना आमी तांचेर रोखडेंच व्हेरिफिकेशन करतात आनी कारवाय सुरू करतात, अशेंय गुप्ता हांणी म्हणलें। कांय दिसां पयलीं हरमल दर्या देगेर एक पर्यटकांचो गट 2 परदेशी बायलांचेर बळयां हात दवरून तांचे फोटो काडटना आनीक एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो। उपरांत पर्यटक पुलिसांनी FIR दाखल करून कर्नाटकांतल्या तिगांक भारतीय न्याय संहिते खाला विनयभंगा कडेन संबंदीत कलमा खाला अटक केल्ली। आनीक एका वेगळ्या प्रकरणात जर्मन प्रवाशी अलेक्झांडर वेल्डर हांणी टॅक्सीक चड पयशे घेतात अशी म्हायती सोशल मिडियाचेर शेअर केली। रिक्षा चालकान 500 रुपया मागले आनी गोवा मायल्साचे दर 300 रुपया आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केलें। मात गोवा मायल्साचें बुकींग त्या वाठारांत बंद आशिल्लें अशेंय तांणी नमूद केलें। उपरांत पोलिसांनी तांचे कडेन संपर्क केलो आनी म्हायती घेतली। तशेंच हे विशीं कारवाय करतले अशें आश्वासन तांकां दिलें। आतां पर्यटकूच न्हय तर थळावे सोशल मिडिया वरवीं कागाळ करपाक लागल्यात। ते कागाळी मांडपा खातीर आपल्या वैयक्तीक सोशल मिडिया खात्यांचो वापर करतात। हाका लागून एक नवो ट्रेंड वाडतच आसा। पर्यटकांच्यो कागाळी नोंद करपा खातीर समर्पीत अशे कसलेच डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्यान इंस्टाग्राम आनी ट्विटर हे प्लॅटफॉर्म सध्या हेल्पलायन जाल्यात। गोवा केंचे समन्वयक रोलँड मार्टिन्स हांणी सांगलें, ह्या नव्या ट्रेंडाक लागून बऱ्याच काळांतली धोरणात्मक पोकळी उक्ताडार येता। परदेशी लोकांकडेन संबंदीत खुबशा घडणुकांची नोंद करिनात, कारण तांचे दस्तऐवजीकरण करपा खातीर कसलीच सुरळीत प्रणाली ना। पर्यटक आनी थळाव्या खातीर एक अधिकृत सोशल मिडिया कागाळ प्लॅटफॉर्म तयार करप, संबंदीत विभागा कडेन कागाळ धाडपा खातीर नोडल अधिकारी नियुक्त करप आनी मेळिल्ल्यो कागाळी आनी केल्ल्या कागाळींचे 3 म्हयन्यांचे अहवाल प्रकाशीत करप, पारदर्शकताय आनी विश्वास निर्माण करप गरजेचें अशें मार्टिन्स हांणी म्हणलें। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।